Hello everyone, welcome to Videsh Classes. So as per the guidelines from the Goa Staff Selection Commission for the post published under the advertisement number 2, so they specified the syllabus for the CBT 1. So in this video, we are going to see the first logical reasoning under first type जे असा तो कोडिंग आणि डिकोडिंग. ओके, सो आता फर्स्ट जो कोडिंग डिकोडिंगच्या अंडर जो क्वेश्चन असा, इफ CAT इक्वल टू DBU कॉमा देन HAT इक्वल टू डॅश आणि हांगासर तुमका ऑप्शन दिले. ओके, सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता CAT, आता तुम्ही कॅट म्हणटले बट ह्यो प्रोनाउन्स कसो करतलो DBU. सो हांगासर तुमका हे जे क्वेश्चन्स असा पळय हांका लेटर शिफ्टिंग क्वेश्चन्स म्हणतात. ओके, सो लेटर शिफ्ट केले. आता ती शिफ्ट कशी केल्या पळय हे तुम्ही सारखे पळोवपाक जाय. सो त्याच्या खातीर ताका लॉजिकल म्हटला क्वेश्चनाकूच लॉजिकल थिंकिंग वेन तुम्ही ते कितें करपाक जाय, विचार करून आन्सर सिलेक्ट करपाक जाय. सो आता हांगासर सी आसा पळय कशें सॉल्व करतले ते. हांगा सी आसा, हांगासर डी. सो फर्स्ट लेटर कंपेयर टू फर्स्ट लेटर. सो सीच्या प्लेसीर कितें येयलो डी. ओके, सी हियर. सीच्या प्लेसीर कितें येयलो डी. एच्या प्लेसीर कितें आसा बी. एच्या प्लेसीर बी आसा, राईट. आणि टीच्या प्लेसीर कितें आसा यू. सो हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता जेन्ना सी आसा तेन्ना एक लेटर फुडें आयला तेंच्यांनी पळय. सी आसा जाल्यार कितें आयलें एक लेटर फुडें आयलें. डी ए असलो जाल्यार कितें बरयलें तेंच्यांनी एक लेटर +1 हेका म्हणटा. ओके, +1 अल्फाबेट्स. सो सी +1 मीन्स सीच्या फुडलो नंबर डी येयलो, एच्या फुडलो बी आणि टी आसा जाल्यार यू येयलो. सेम वे हांगासर कितें येतलो एच आसा. सो एचच्या फुडलो कितें येतलो. सो फर्स्ट अल्फाबेट्स आसा सो ती पहिली तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाकूच जायी आणि ऑब्वियसली आसतली. सो एचच्या फुडलो जो आसा तो आय, राईट. मागीर ए येयलो, एच्या फुडली बी एंड टीच्या फुडलो कितें आसतलो यू. सो तुमचो ऑप्शन पळयात आय बी यू. सो हांगासर अल्फाबेट्स जो आसा पळय सो हेका म्हणटा, सो हेका लेटर शिफ्टिंग टाइप क्वेश्चन म्हणटा. ओके, सो +1 शिफ्ट जाला हांगा लेटर. सो अशा तरेन तुमकां एक्झामीक +2 लेटरूय शिफ्ट जावपाचे क्वेश्चन्स येवंक शकता. हे हांवें तुमकां एक मेथड दाखयला की हांगासर +1 शिफ्टिंग लेटर येवं. सो सी आसा जाल्यार डी म्हणजे एक +1 जालो, ए आसा जाल्यार बी जालो, टी आसा जाल्यार यू म्हणजे एक लेटर इन्क्रीज जाले. सो हांगासर तुमचो पळय ऑप्शन आय बी यू. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हे एक टाइप जाले. आता नेक्स्ट पळयात सेम लेटर शिफ्टिंग टाइप क्वेश्चन. सो DOG इक्वल टू GRJ देन SUN इक्वल टू डॅश. सो हांगासर पळय सो पयलीं बऱ्याच डी जो आसा तो जीक, ओ आहा तो आर आणि जी आहा तो जेक. सो डी आणि जी. सो आता डी चेर तुम्ही आसा सो तुमकां हांगासर पळय डी जालो कितें येता ई येता, राईट. पण हांगासर तुमकां कितें दिला जी दिला. सो आता हांगासर तुम्ही सपोज जर अल्फाबेट्स बरोवन काडले ओके जाल्यार डी वयल्यान आमकां शिफ्ट खंय जावपाक जाय जीक जावपाक जाय. सो डी चेर आसा आमी. सो काउंट करात 1 2 3. सो हांगासर +3 फॉर्म्युला लागतलो आणि बदल कितें लागलेलो बिफोर जो आमी क्वेश्चन केला ना +1. सो अशे डिफरंट टाइप्स ऑफ तुमकां जे अल्फाबेट रिलेटेड जे क्वेश्चन्स आसा ते येवंक शकता. सो हांगासर +3 लागता पळय. डी आसा जाल्यार जी जालो, ओ आसा जाल्यार आर लागतलो पळयात हांगासर. सो अल्फाबेट पळय ओ. सो +3 करा 1 2 3. सो पळयात तुमी ओ आसा जाल्यार कितें जालो आर लागलो. मागीर जी आसा जाल्यार जे. सो जी +3 करप 1 2 3 जे येयलो. सेम वे तुम्ही हांगासर आता हेजे फाइंड आउट करतले पण फॉर्म्युला कितें तुमचो तो +3 येतलो. हांगा +1 आसलो. सो SUN +3 करात. सो एसाक +3. सो हेका कन्सिडर करप ना 1 2 3. सो कितें येयलो तुमचो V. नेक्स्ट यू चेर 1 2 3 एक्स येयलो आणि N +3 1 2 3. सो Q. सो तुम्ही हांगासर तुमचो ऑप्शन पळोवपाक शकता कितें ऑप्शन बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इफ इन अ कोड लँग्वेज. सो कोड लँग्वेज टाइप क्वेश्चन है SUN means sun equal to 54 then how much is moon. सो आता हांगासर तुमकां पळयात हांगासर नंबर दिला, हांगा लेटर्स आसात आणि हांगासर नंबर आसा. सो असले टाइप क्वेश्चन कशे करतले आणि तुमकां हांगा मूनची व्हॅल्यू कितली आसतली. सो आता तुमकां कितें करपाक जाय. सो हांवें हांगासर तुमी पळोवंक शकता ए जो आसा लेटर त्याचो नंबर 1. सो तुमकां खबर आसा टोटल अल्फाबेट्स कितले आसता 26. सो अशे बरोवन दवरात. सो स्टडी करपाक जाय तुमकां. सो एचो 1 B 2 3 लायक दीस तुमी कितें करतले बरोवन दवरतले. आता एसाचो नंबर पळयात SUN. ओके, एसाचो टोटल एस कितलो नंबर आसा 19. मागीर U 21 आणि N
14. जर यांची प्लस केली तुम्ही जाल्यार 9 आणि 1 10 प्लस 4 इतलो 14 सॉरी 9 1 10 प्लस 4 14 कॅरी 1 1 1 2 2 2 4 प्लस 1 5 सो कितलो येयलो 54. सो तुमकां दिला. आता तुमकां फायंड करपाक जाय कितें मून. सो एम चो कितलो आसा एम पयाच एम 13 ओ अगेन 15 सेम 15 ओ आणि एन 14. सो प्लस कराच 5 3 8 8 5 13 13 आणि 4 17. ओके 1 कॅरी 1 1 2 3 4 5. So 57. So A is your correct option. Okay, so next, see here, if 7 8 9 equal to 890, then 3 4 5 equal to dash. आता हे नेक्स्ट टाइप सेम. आता हे नंबर्स टाइप क्वेश्चन जो आसा पळय, सो हांगासर तुम्ही पळोवपाक गेले 7 आसा जाल्यार हांगा कितलो आसा पयलीं अशें बरोवन काडा 8 आसा. सो तुमकां लॉजिकली थिंक करपाक जाय की हे पॅटर्न कसो अरेंज केला तेंच्यांनी. सॉरी पळया 7 आसा जाल्यार 8 8 आसा जाल्यार 9 आणि 9 आसा जाल्यार 0. ओके सो हांगासर तुमकां जर पळोवंक गेले जाल्यार 7 आसा जाल्यार 8 म्हणजे फॉर्म्युला खंयचो +1 फॉर्म्युला एड केला पळयाच. 9 आसा जाल्यार 10 10 म्हटल्यार 0 एड केला. सो हांगासर सेम वे तुमी कितें करतले 3 आसा जाल्यार +1 4 येतलो 4 आसा जाल्यार +1 कितलो 5 5 आसा जाल्यार +1 6. सो 4 5 6 हे ऑप्शन पळयाच. ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके सो पयलीं अशें अरेंज कराच मागीर +1 कितें लागता +2 +3 कितें लागतलो पळय तो आपण पळोवन आन्सर काडपाक जाय. ओके सो नेक्स्ट फिफ्थ वन 25 इक्वल टू 10 देन 36 इक्वल टू हाऊ मच. सो आता तुम्ही जर हांगासर दोनूय पळय 25 जर आसा जाल्यार तो कितें आसता म्हणून सांगला 10. ओके सो आता हांगासर पळय कशे तरेन सॉल्व करपाक जाय. आता हेंच्या मदीं कितें करपाक जाय 2 × 5 नंबर मल्टिप्लाय करप. काय आनीक मेथड ना पळय दोनाचो तुमी एक सपोज जर बदल सांगले जाय +1 करूंक गेले जाल्यार +1 केलो जाल्यार 3 जातलो -1 केलो ओके 1 येता. पण 5चो -1 केलो जाल्यार 4 येतलो. सो तुमचे कडेन तो ना 1 आसा पण आन्सर 4 दुसरो 4 येयलो तुमचे कडेन आसा 0. सो ह्यो लॉजिकली कितें जावचो ना एप्लाय जावचो ना हांगासर. ओके सो जर तुमी आतां ह्या मेथडीन गेलो 2 × 5 कितलो येयलो 10 आणि 36 आसा सो 3 × 6 कितलो येयलो 18 येयलो. ओके सो 3 6 कितलो येयलो 18. सो सी इज युअर. Okay, next see question number 6. If 11 equal to 121 then 13 equal to. जर तुमका ह्या हितून पळय 11 equal to 121 हेजो मिनिंग कितें हांगासर तुमका स्क्वेअरिंग सांगला करपाक म्हणजे एक्चुअली 11 जो स्क्वेअर आसता मिनिंग 11 × 11 सो हे मल्टिप्लाय केले जाल्यार आन्सर कितलो येतलो 121. सो सेम वे तुमका 13चो स्क्वेअर सांगला सो 13 × 13 जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलो जाल्यार आन्सर कितलो येतलो 169. सो हे तुमका नॉर्मली जमता आसतले सो हे अशें तुम्ही करूंक शकता. 3 3 = 9 3 1 = 3 1 3 = 3 1 1 = 1 9 3 3 6 आणि 1. सो त्याचा स्क्वेअर सो 13चो कितलो तो फाइंड करून घे. आता नेक्स्ट जो आसा पळयाच 7th वन हो ऑपोजिट. आता 64 दिला 64 इक्वल टू 8. सो जर तुम्ही स्क्वेअर रूट सुद्धा सगळे आपण एक बुकार बरोवन काढाच तशेंच 8 स्क्वेअर हेजो मिनिंग कितें 8 × 8 कितलो 64. सो ह्यो तुमकां दिला पळय 64चो आन्सर 8 जाल्यार 81चो कितलो. सो 9 स्क्वेअर तुम्ही मल्टिप्लाय करून पळया 9 9 जा कितलो 81. सो 81चो आन्सर येतलो कितें 9. सो तुम्ही सगळे जर प्रिपरेशन करता जाल्यार सारखे कराच. सो असे स्क्वेअर्स आसाच हे 30 पर्यंत नाजाल्यार मॅक्सिमम काढाच. आता नेक्स्ट पळयाच हांगासर आता हे जे आसा पळय ह्यो जो ऑपोजिट लेटर्स. ओके सो आता हांगासर पळयाच RAT. सो लेटर जे हांगासर बरयला ते पळय परते बरयला TAR जाल्यार TOP चे परते कितें आसतले. सो तुमकां हांगासर पयलीं पळोवपाक जाय ऑब्जर्व करपाक जाय. सदांच अल्फाबेटान जे बदल +1 +2 दाखयले त्या वेन वचों नाका अशें आसूंक शकता ऑपोजिट लेटर्स हे RAT TAR देन TOP. सो परतो कराच सो कितें येतलो POT जातलो TOP. सेम वे सिमिलर क्वेश्चनाचेर हांवें एक ऑनलायन टेस्ट तुमच्या खातीर एक फ्रेम केल्या ती हांवें जे म्हाज्या चॅनलाचो डिस्क्रिप्शन आसा थंयसर तुमकां त्या डिस्क्रिप्शनान तुमकां ती लिंक मेळटली. सो तुमी व्हिडिओचेर थंय मोर ऑप्शन तुमच्या हेचेर जो दिसता पळय ते क्लिक करा आणि थंयसर तुमकां HTTP क्विज म्हणून अशें एक लिंक आसतली तेजेर क्लिक कराच. सो तुमची टेस्ट ओपन जातली हांव एक्सप्लेन करतलो. सो नेक्स्ट व्हिडिओ तुमकां सून हांव अपलोड करता. सो जर तुमकां अपडेटेड व्हिडिओ मेळपाक जाय जाल्यार सबस्क्राईब कराच. सो केन्नाय हांव व्हिडिओ जो नेक्स्ट आतां अपलोड केलो काय तुमकां फर्स्ट नोटिफिकेशन येतलें. सो तेच्या खातीर सबस्क्राईब कराच लायक कराच. थँक्यू.